कसलेंच कारण नासतना तुजेर बोगलाण घालता पळय तसले विशय, कांय कारण नासतना तुका बोगलाण घालता तसलें, अशें जातच तुवें कितें करचें? हांवें कितें शिकलां पळय ताचेर ध्यान दी, मातशें तें पळय. कितें ती म्हणटात पळय तें ताचेर ध्यान दी. आनी दुसरें म्हटल्यार तातूंतल्यान कितें शिंक. तातूंतल्यान कितें शिकोंक जाय जाल्यार तूं शिंक. तें तो सारकें बोगलाण ना जाल्यार तितूंतल्यान कांय शिकोंक ना जाल्यार तूं आसोन सोड. ध्यान दी, तातूंतल्यान शिंक. ताजे उपरांत कितें? तें सोत न्हू जाल्यार हांसोन सोड. आमचे कॅल्वरी टॅम्पला विशीं जायते लोक कितें कितें म्हणटात तें आयकून म्हाका एकदम हांसोंक येता. कितें थिंगा? हांसोंक येता. कित्याक काय? ती पळय कितले उत्मीक वाटेन कुड्डीं, सारकींच पिशीं, एक फोट आयकून पळय ताचेर बोरवोसो धरता आनी तें पळोवन म्हाका हांसोंक येता ती सोत नको म्हूण. कॅल्वरी टॅम्पलान खरें म्हटल्यार गरिबांचें कोणाक पडलें ना. तुमी जाणा काय? असले उलयता पळय ते पिशे जायते आसा. बरें आसा, गरिबांक आमी पळयनात जाल्यार कितें गिरेस्तकांक आमी सारके चड पळयता काय? सांगात. एका मनशान कुरूट रुपया घेवन एक व्हडली फॅक्टरी सुरू कोत्ता. तो म्हजेशी येता आनी म्हणटा, बाबा तूंच तें रिबन कातोर. जाल्यार हांवें कितें करचें तुमी सांगात? शांतीन वसोंक जाय आनी रिबन काट करूंक जाय. आनी ताका अशें म्हटलें, म्हज्यान येवंक जावचें ना. हें कितें म्हणटा बा? MP येता, MLA येता, बिशप येता आनी व्हड व्हड देवाचे सेवक थिंगसर येता. तूं आमचो राखणदार, हांव तुजो चर्च मेंबर. हांवें जाल्यार थिंगा बरें बरें म्हणोन थिंगा कुरुटांनी पयशे मोडल्या. आनी हांवें थिंगा ती फॅक्टरी सुरू केल्या आनी तुका हांव विचारता तें रिबन कातोर आनी तूं म्हणटाय ना कित्याक? हांवें ताका अशेंच म्हटलें. एक धाकटुलो पळय चायेचें दुकान चलयता तो मनीस, ताका त्याच बिझनसांतल्यान सगळें आदार मेवता. जरी तर तो म्हाजेशी येवन म्हणटा, तुवेंच तें टी स्टॉल ओपन करचें म्हूण, हितून म्हजें जिवीत मुखार वयतलें आनी हांव वचून थिंगासर उद्घाटन कोत्ता काय? ना ओपन करूंक जायना. कारण कितें? सर्वेस प्रमाण म्हाका ही सेवा दिला, टीव्ही सेवा दिला, जायते व्हडत्यो सेवा थिंगासर दिल्ल्यो आसात. एकदम व्हडती सेवा म्हाका दिला आनी दर एक सेवे पासत म्हाका दर एक मनशा लागीं वचोंक जायना. आनी म्हजें एक धाकटुलें चायेचें शॉपाचें उद्घाटन करूंक जायना म्हूण जाल्यार कुरुटाचे पयशांनी थिंगासर फॅक्टरी उक्ती केल्या पळय ताजें योग्य हांव ना. तें ओपन करच्याक हांव येवचो ना. आतां तुमी बारकान आयकात. आतां कुरुटांनी पयशे मोडून ती फॅक्टरी केला पळय तो मनीस, ताजे फॅक्टरीचें उद्घाटन करच्याक तो म्हाका आपयता आनी हांव आतां वचना. तो चर्चीन येतलो काय? वा कसलो काय हांगा पास्टर? कुरुटांनी पयशे मोडून आमी फॅक्टरी तयार केला आनी तो ओपन कर म्हळ्यार तो आतां येयना म्हणटा? असल्या पास्टराशी हांव कित्याक वयचो? आतां तूं मातशें आयक. कुरुटांनी पयशे मोडला पळय त्या मनशा कडेन वचून थिंगासर रिबन कातरून हांवें चायेचें दुकान ओपन केलां पळय त्या दुकानाचेर वचून हांव तो रिबन कात्रिना जाल्यार हांव म्हजे सेवेन थिंगा भेदभाव करता तसलो जातलो. एक गिरेस्त मनशाशी वयता आनी तेजें रिबन कातरता आनी एक गरीब मनशाशी थिंगा वचोना. तेजें रिबन कातरूंक ना जाल्यार तो गरीब कितें म्हणटलो? त्या पास्टराक कितले पयशे तेणें दिले आसतले? ते गिरेस्तान ताका जायते पयशे दिला म्हूण तो ताजे लागीं गेला आसतलो. 12 वर्सां जालीं हांवें केन्नाच खंयच्याय गिरेस्त मनशान म्हाका आपयलें जाल्यार हांव थिंगा वचोंकूच ना. कित्याक तुमी जाणाव? आमच्या कॅल्वरी टॅम्पलान गिरेस्त आनी गरिबां मदें भेदभाव म्हणटा तो आमी करिना. बिलकूल करिना. सगल्यांकूच एकाच मापान पळयता पळय ते एक बरी सभा जावन आसा. हिंगा गिरेस्तांक कसली सीट हांवें दवरल्या काय? गिरेस्त मनशा पासत खंयची खेरीत भाशेची सीट दवरल्या, दुसऱ्या भाशेची सीट दवरल्या काय? ना. एक फावटी हांव लिफ्टीन वयतालो. एके स्वतेच्यान हांव लिफ्टीन वयतालो. थिंगासर एक भाव थिंगा आसलोलो. बाबा तूं सतीश कुमार न्हू? वय. तेन्ना ताणें अशें म्हटलें, हांव तुज्या चर्चीन येयलोलो अशें म्हटलें. बरें, केन्ना आयलय? कशें लागलें तुका आमचें चर्च? कसो अनुभव आसलो? कितें तुका दिसलें? आरे कितें म्हाका भितर सरोंक दिवंक ना? अशें ताणें म्हटलें. कित्याक तुका भितर येवंक दिवंक ना? तूं उशिरांत आयलो काय? वय तूं उशिरांत आयलो आसतलो. वय तूं 6:30 तूं गेट बंद कोत्ताय न्हू? ही खबर हांव नाका आसलो. हांव 7 पावलो आनी तांकां गेट उक्ती कर म्हणलें जाल्यार तेंच्यांनी कोणेनूच गेट उक्ती करूंक ना. बरें आसा, तूं कितें कोत्ताय? हांव कलेक्टर अशें म्हटलें. हांव एक कलेक्टर, ओंगूल जिल्ला म्हणटा पळय ताचो कलेक्टर. हांव तुजे चर्चीन आराधना करच्याक त्या गेटीन आयलोलो. ताणें गेटूच बंद केली. अरे हांव एक कलेक्टर, मातशें दार उक्तें करात. तूं कलेक्टर जावं, दोतोर जावं वा एक्टर जावं, आमी तुका दार उक्तें करचें ना. कित्याक? हिंगासो गरीब आसूं वो गिरेस्त आसूं, जरी तर तूं उशिरान देवाच्या हाजीरपणां येता जाल्यार तुका भितर सरपाची कोशिशूच करची न्हय. तेणी म्हाका भितरूच घेवंक ना.
जर तुमी सोबेन भितर आयलोय ना म्हाका तेंच्यांनी भितर घेवंकूच ना न्हू. हांव विचारता कितले पास्टर कलेक्टरांक सिस्टमान आसता पळय तसले मनशांक भायर दवरतात ते दिसा त्या भावान कितें म्हणलें तुमी जाणा काय. त्या दिसा हांव कारान बसलो तेन्ना म्हाका दूख जाली. हांव कलेक्टर आसून पसून थिंगासर म्हाका चर्चीन भितर येवंक दिवंक ना, पूण हांव कलेक्टर अशें म्हणूनय तांच्यांनी म्हाका भितर घेवंक ना आनी अशें तें चिंतलें जाल्यार तुमची ती सोबा चालती न्हय. अशें करपाक तुमकां बरी ताकद जाय, थिंगासर घट जाय. तेन्ना हांवें ताका म्हटलें जरी तर तूं एक कलेक्टर म्हूण तुका येवंक दीत आनी एका गरीबाक येवंक दिना जाल्यार आनी असले सेवेन आमी भेदभाव करता तसले जातले. त्या पासत तूं म्हाका बोक्षण कर. हांगा व्हड वो ल्हान, गरीब वो गिरेस्त असलो कसलोच भेदभाव ना. कोणें तरी आमचे विशीं अशें म्हणल्यार सर सतीश कुमार गरिबांचे पडलेले ना. तेन्ना हांवें म्हाकाच प्रस्न केलो खरेंच काय हांव तांचेर ध्यान दिता वा दिना. घोडेक जाय गरिबांचेर पळय तें ध्यान दिवंक जाय पळय हांव दिना जायत जाल्यार मातशें हांव सुबेज ध्यान दितलो. त्या पासत आनी चड तांचेर ध्यान दिवंक सुरू केलें. दुसरें, सतीश कुमार येदो व्हडलो पास्टर जालो ताका तो घरा पळय जाल्यार तो तुज्या घरा येतलो काय? बर्थडे फंक्शनान येवन तुजी केक काततलो? आनी आमी आसत जाल्यार तुजे स्वर भोंवतणी आमी भोंवतले. बर्थडे आसत जाल्यार केक काततले आनी तुजे केकूय वद्दे वतले. तो सतीश कुमार पळय तुज्या घरान बर्थडेक पासून येयना, बर्थडेक येवन थिंगासर केकूय कातरिना. तुज्या बऱ्या वावरान तुजे बऱ्या सुवातेर थिंगासर भागूच घेयना. तो एक पास्टर जाल्यार तुजे बरे सुवातेचेर थिंगासर ताणें येवंक जाय न्हू. तो बऱ्या सुवातेर येयना असलें ताणें बोगलान घातलें. तें हांवें पॉझिटिव्ह नदरेन पळयलें. हें स्वता आमचे कल्वरी टेंपलान मेंबराच्या घरांनी तेन्ना तांचें बरें खबर आसता. तांच्या घरान आमी वचोन तांच्या काळजांनी आवड आसा तांच्या खुशालकायेन येवन तांच्या घरान हांवें वांटो घेवचो. 100 लोक आसलो जाल्यार ते 100 लोकां घरा वचोंक जाता आनी तांच्या वांटो घेवंक जाता. पूण 1000 लोक आसलो जाल्यार 10,000 मेंबर आसलो जाल्यार 1,00,000 मेंबर आसलो जाल्यार हें घडोवंक येता काय? हें घडोवंक येता काय? हांवें सर्वेस्परा कोणें तशें विचारलें तांच्या खुशालकायेन हांवें भाग घेवचो काय? तें म्हजे लागीं जायना. मोझेस जेन्ना पळय तो फुडारी आसलो पळय थिंगासर ते इस्रायली पोरजे बरोबर तो सकाळीं ते सांगे म्हणल्यार तांचे बरोबर आयकतालो तो तांचे सगले. ते सगले लायनीन पळय उबे आसले तेन्ना मोझेसाचो सासूपा येवन म्हणटा तो हेतलो येवन म्हणटा ताका पळय तूं कितें करता तें सारकें करिनाय. तूंय थकतलोय आनी तूं लोकांकूय थकयतलोय. इतल्या लोकांची तुवें न्याय करूंक जाय जाल्यार इतल्या लोकांची तुवें सेवा करूंक जाय तुज्यान एकल्यान तें करूंक जावचें ना. त्या पासत बरे आसा सेवकांक तूं थिंगासर वेचून काड. 50 मदें 1, 50 लोकां मदें 1, 10 लोकां मदें 1, 1000 लोकां मदें 1 जे भावार्थान आसा पळय तसले सेवकांक वेचून काड. जें तूं करूंक सोदताय तें तांच्या वरवीं तूं कर. तेन्ना तुजी लांब आयूक जातली आनी तांकांय बरें जातलें अशें ताका सांगल्या उपरांत मोझेसान तें मानून घेतलें. हें सारकें म्हाज्यान सगळ्यांच्या घरा वचोंक जायना. सगळ्यांच्या खुशालकायेन म्हाका वांटो घेवंक जायना. सोबा सारकी वाडल्या म्हूण आमचे कॅल्वरी टेंपलान जायते सेवकांक सर्वेस्परान दिल्या. म्हजें मन ते जाणांत, म्हजी सेवा ते जाणान आनी हे भाशेन हजारांनी लोकांक म्हजे लागीं सर्वेस्परान सेवक दिल्ले आसात. सोम्या हांवें वचोन तेंची केक कातरची पूण म्हाका थिंगा वचोंक जायना. सोम्या तूं म्हाका सांग हांवें थिंगा वचून कितें करचें? पळय लोक उलयता पळय ते लोक उलयता कित्याक सतीश कुमार पळय तांच्या लोकांच्या खुशालकायेन तुका मन दिना. तांचे बरे सुवातेचेर हांव येना म्हणून अशें तें बोगलान घालता. आतां हांव कितें करूंक? तेन्ना सर्वेस्परान कितें म्हणलें तुमी जाणा तूं वचोनाय पूण तांकां तुजो मोग दाखय जाल्यार हांवें कितें करचें? ताज्या बर्थडेक तूं एक केक धाड. कितें सोमया इतल्या लोकांक केक धाडूंक जाता काय सोमया? इतले पयशे मोडूंक संभव आसा काय? तेन्ना म्हाका सर्वेस्परान म्हजे मनाचे दोळे उक्ते केले. 50 आनी 2 सुमान ते सोबेंत येतात. 50 आनी 2 सुमान ते म्हाका ताजी भेटवणी दितात. म्हजो मोग दाखोवपाचे हे रितीन एक पाटी तुका केक धाडूंक जायना काय? मातशें चिंतून पळय. हितून म्हजे मनाचे दोळे उक्ते जाले. हें सत न्हय सोमी. आयज हांव आमचे कल्वरी टेंपलाच्या मेंबराच्या बर्थडेक हांव केक धाडपाक सुरू करतलो सोमया. जेन्नासान आमची ही सोबा नैना गार्डन आसली ही आमी सुरवात केली. आयतार आसा तुजो बर्थडे आसा जाल्यार तूं कावंटरार वचोन तुवें केक घेवंक जाता. वो तुजे एड्रेस तुवें दी जाल्यार आमच्या घरा कोणें धाड अशें तुमी म्हणत. तुज्या घरानूच आमी ती केक धाडटले. इतले मेंबर आसा पळय ते हे सोबेंत
केक दिवप घडटलें काय पूण हें कॅलवरी टेंपलान घडलेलें आसा तिसरें. आमचें कॅलवरी टेंपल पळय नॅना गार्डन नासलें पळय ना 3,000 लोक आसले तेन्ना थिंगासर म्हाका अशें म्हणटाले. 3,000 लोकांची सभा. खरें म्हळ्यार तांची तोंडां तुका उगडास आसतलीं काय? तुमचें नांवां ताका उगडास आसतलीं? तुमचें एड्रेस तांकां खबर आसतलें? आनी बाबडे आमचे मेंबर कितें म्हणटा, सारकें न्हू, आमच्या पास्टराक आमचें तोंड खबर आसा? ना, ताका खबरूच ना. आमचीं नांवां तो जाणा? ना, ताका खबर ना. आमचें घर जाणा काय? ना, तो नोको. जाल्यार तो कांय नोको पळय तसले सेवका कोडे तुमी कित्याक थिंगासर वयतात? आमकां तुजें नांव खबर आसा? तुमी खंय रावता ती खबर आसा? आमकां तुमचो तो पगार कितलो तो आमी जाणाव. तुजे गांवाचे पगार आमी जाणाव. आनी सगळे मेळून दावो वांटो कितलो जातलो तेंय आमी जाणाव. तुमी सभेन येता पळय तेन्ना कोण येयला आनी कोण येवंक ना पळय तें जाणाव आमी. कित्याक पयशे दिता पळय ते येयना जाल्यार तुका सगळी खबर आसता. चालते भशेन पळय कोण दान दितात आनी ते दान दितात पळय त्या दिसा येयना जाल्यार पास्टर आनी पास्टराचे बायलेक जायती खोंती. कित्याक येवंक ना, कित्याक येवंक ना, आनी सांजचे म्हणल्यार थिंगा वयतले. म्हजे भावा, तूं सभेन कित्याक आयज येवंक नाय? आनी जरी गरीब तूं सभेन येयना जाल्यार ताचें तोंड पसून ते पळयचे नात. जो कोण पळय दान बरें दिता पळय तो दोतोर जायत वो कसलो तो बिझनसमॅन जायत, सरकाराचो अधिकारी आसत, अदीक भेट दिना पळय तो येयना जाल्यार सारकी खोंत वाडटा. अशें ते उलयताले. 3,000 लोकांची सभा आसा. सतीश कुमाराक तुजें नांव एड्रेस खबर आसा काय? तुमी थिंगा कित्याक वयता? खरेपणीन तुमी वयतात वचना ताका कितें खबर आसा? हें सारकें तें कितें म्हणटात पळय तें. मागीर हांव सर्वेस्पराशीं गेलो आनी मागणें केलें, सोमया कोण येता कोण वयता 3,000 लोक आसा. हें गोमोंक एकदम कठीण सोमया. पूण कोण येना पळय तांची खबर घेवंक जाय सोमया. तांचे पासत मागणें करूंक जाय, तांची खबर घेवंक जाय. तुवें म्हाका सांग थिंगा. पूण येदे व्हडले हे सभेंत हें कशें घडोवन येता सोमया? ह्या भाशेन हांव मागणें करतना सोमयाक हांवें विचारलें. तेन्ना सोमयान म्हज्या मनान हें घातलें, एक्सेस कार्ड सिस्टम. जेन्ना आमी मेंबरशीप कार्ड तें दर एक मेंबराक आमी दितात तेन्ना ते येवन कितें कोत्ता? ते मेंबरशीप कार्ड ते घेवन वयता. ते चर्चीन येता आसतना ते स्वायप कोत्ता. खंयच्या एका संडेन जरी तर ते स्वायप करीत जाल्यार आमचो कंप्युटर सांगता त्या संडे ते येवंक नान. जशें पळय ती आयताराचे येवंक ना म्हूण गमल्या उपरांत सोमार ती आयतार पर्यंत आमी आमच्या ऑफिसांतल्यान फोन कोत्ता. कित्याक तुमी येवंक नान? भावा, पांयची भलायकी बरी नासली आनी आमी हॉस्पिटलांत आसलीं. सभान येवपाची आशा केली पूण आमी कितें करूंक जाय पळय तें आमकां सजमो नासलें. पूण तेन्ना सावन आयज पासून आमी टेन्शनान आसा. आनी सारक्या वेळार तुमी हिंगासर फोन केला. तुमी मातशें आमचे पासत मागणें करात. जावं तें कुवेट वो दुबय. हांव थंय गेल्लो तेन्ना कुवेट रावता पळय तो भाव अशें म्हाका म्हणटा, ब्रदर, ते म्हणटा तुजें फॉलोअप एकदम बरें काय. घोडये कोण एक आयता तुजे चर्चीन येयना जाल्यार तूं रोखडोच तांचो फॉलोअप कोत्ताय, फोन करून तांचे लागीं उलयताय. तुका तें कशें कळ्ळें? तो अशें म्हणूंक लागलो, आमच्या कोणाक एका थिंगासर हार्ट अटॅक जालो. ताका हार्ट अटॅक येतोच ताका एम्बुलन्सान ते व्हरताले. आनी म्हाजे भयणीक कितें करचें तें सजमो नासलें. ताजे मुखार ताजो घोव आतां सारको फटफटाक ताणें कितें करचें? सजमो नासतना तें रडटालें पळय तेन्ना ताका एक फोन आयलो. भयणी, तूं लास्ट संडे सभेंत येवंक नाय, कितें जालें? तुजी कसली तरी गरज आसा, कितें तरी प्रॉब्लेम आसा, तुजे पासत आमी मागणें करता अशें म्हणून. असले परिस्थितीन म्हाजी भयण सारकी दुख्खी आसली पळय तेन्ना तुजे कॅलवरी टेंपलासान फोन आयलो. म्हज्या भयणीक फोन आयलो आनी फोनाचेर ते उलयता आसतना, भावा, म्हज्या घोवाक हिंगासर तो फटफडटा आनी म्हाका कांयच कळना कितें करचें तें. जेन्ना हांव सारकें भिरांतीन आसलें पळय तुवें म्हजी खबर घेतली. मातशें मागणें कर भावा. तो मनीस म्हणटा, मागणें केल्या उपरांत म्हाजे भयणीचो घोव थिंगासर एकदम बरो जालो आनी मागीर ताका वखदां दिलीं. प्रॉब्लम सांगोनी मागणें करिनात पळय तसले सभे आसात. एक संडे वचना जाल्यार पासून कॅलवरी टेंपलासान फोन येता. जरी तर तूं फोन उखलिना जाल्यार तुका SMS ते धाडटात. आमी तुका फोन केलो पूण आमी नको तुवें कित्याक उखलूंक ना? गेल्या सुमारान तुमी येवंक ना आमी कारण नको. तुवें सोरेस्पराच्या हाजीरपणान येवचें हें आमी आवंडेता. जरी तर कसलें प्रॉब्लम आसा जाल्यार आमी तुजे पासत मागणें करतले. तेजे उपरांत म्हजो वॉयस मेसेज वयता. त्या उपरांत म्हज्या ताळ्यान तांकां एक संदेश पावता. आनी हें सगळें तर काम करिना जाल्यार तुका एक चीट पावतली. आमी नको सगळे आमी प्रयास केले ते सगळे थिंगासर निर्फोल जाले.
फोन आमी तुका केलो, SMS पासून आमी तुका केले, व्हॉयस मेलूय धाडले, ताजो पासून तुमी जबाब दिवंक ना. त्या पासत एक चीट बरयता. तूं कसो आसाय? अशें म्हजें मरण कित्याक केलें तुमी खबर आसा ताणें म्हाजेर बोगळान घातली. तांचें तोंड पासून हांव नको. तांचें एड्रेस खबर आसा, तांचें घर जाणा, तुमी चर्चीन येताय वो येनाय जाल्यार पासून ताका कितें खबर? सुमे लागीं मागणें केलें सारकें आसा. 3,000 लोकांचीं तोंडां कशें उगडास दवरतलो? 3,000 लोकांचें नांव कशें उगडास दवरतलो? त्या पासत एक शेळी हूंय गेली जाल्यार म्हाका कशें गमोन येतलें? ते देवाचे हाजीरपणान सर्वेस्पराचे आनी ते सोबेच्या मोगान पासत सर्वेस्परान म्हाका थिंगासर सांगलें एक बरी मांडावल एक्सेस कार्ड. एक विशय तुमी जाणो काय? एक्सेस कार्ड हें सुरू करपाचें पळय ती रिती ह्या संवसारान सगळ्यांकीन पयली सोबा कॅल्वरी टेंपल. खंयच्याय त्रासात तूं तर येना जाल्यार आमकां रोखडेंच कॉमन येता. आमी तुका फोन करता, तुजी खबर घेता, कोश्टान आसा, त्रासान आसा, कसले तरी तुका त्रास आसा जाल्यार रोखडेच थिंगा कुयदाद करूंक आमी पावता. कित्याक ताणें अशें म्हटलां म्हणून. म्हाजें वायट उलयल्या पळय तेन्ना हांव निराश जावंक ना, म्हाजें वायट उलयल्या पळय तेन्ना हांव रोडांक बसोंक ना, कोणती बरी जावंक ना. तुका कितें बरें तें तुका सांगता आयकात. पळय जो शाणो आसा पळय जो कोण तुजें नाका जाल्यार तो एक फातर मारता. तो फातर तुवें जिकोन धरूंक जाय, तो काडून तुज्या पांया पोंदाक घालचो आनी तितूनच एक बरी बुन्याद जाता. अशें एका भक्तान म्हटलां. तुमी सोजमली काय? एक शाणो मनीस तुजें नाका जाल्यार उलयता आनी तिका फातर मारता पळय, तो फातर घेवन तो तूं मागीर थिंगासर कितें कोत्ताय? आपल्या पांया पोंदाक तो घालता, एक बरी बुन्याद बांदता. आतां पळय फातर मारपी फातर मारीत आसा आनी तो जिकोन घेवपी तो जिकोन घेयत आसा आनी ते सगळे फातर आतां पोंदाक धरून तो उंच सोदता. तो कोण वयर सोदता? कोण वयर सोदता? फातर मारता पळय तो फातर जिकोन दवरला तो. हेंच करीत हांव आयलां. कोणी आमचे कॅल्वरी टेंपलाचेर फातर मारता पळय तेन्ना सगळ्यांकीन पळयलो. ते कितें म्हणटा सारकें काय? वो जाल्यार नाटकान तें म्हणटा वो मोगान तें म्हणटा वो राग धरून ताणें अशें कितें म्हटलां. हें दोनी आसा पळय तें सारकें दोशी करून मोगानूच ताणें कितें तर अशें म्हटलां अशें म्हाका गमत. हांव तें जरूर मानून घेता. म्हज्या करण्यान करूंक प्रयत्न कोत्ता. थोडे पास्तर आसतात पळय ते अशें म्हणटा सतीश कुमाराक तुमी पळयात. तांच्या सोबेंत जे दुयेंसान फडफडटा पळय तांचे तिका परवाच ना. ह्या भाशेन जायतो लोक उलयता. गरिबांचें पडलें ना, पेडेसांचें तांकां पडलें ना, कोणाची त्यो खबरूय घेयना. असले नाका जाल्यार बोगलांडे कोत्तात. असले बोगलांडाचेर तूं कसो मुकाबल कोत्तलोय? मातशें आयकात. पनामा नांवाच्या एका नदयेन थिंगा कनाल करूंक जाय. ह्या भाशेन तो कनाल तयार कोत्ता आसतना थिंगासर तो कनाल बांदता पळय त्या मनशाक पळोवन सगळे लोक ताजे लागीं कितें ना कितें उलयताले. तो पळय कनाल बांदता पळय त्या मनशाचे पळय ते नाका जाल्यार उलयताले पळय ताणें कांय जबाब दिवंक ना. इश्टांनी अशें म्हटलें कितें जालें तुका लोक इतलें नाका जालें कित्याक उलयता? तुजें तें कनाल बांदूंक जायना, तुका बांदूंक जावचें ना अशें ते म्हणटात. बांदतना तूं वद्याकूच मोडटलोय अशें म्हणटात. असले ते बोगलांड तुजेर घालतात. कितें जालें तूं कांयच म्हणोनाय अशें म्हणटना ते कोणाक कितें उलोवंक जाय पळय तांकां उलोवंक दी. म्हजें कनाल हांव बांदता तें तो उलयतलो. कोण उलयतलो? तें कॅनाल उलयतलें. तें बांदलां पळय तें कनाल उलयतलें. जाल्यार कोणें कितें म्हणत जाल्यार हांव अशें शिकलां जरी तर तें सारकें आसा जाल्यार म्हजें कामूच आनी म्हजी सेवाच दाखोवन दितली आनी हांवें कांय सांगपाची गरज ना. गरिबांचें ताका पडलें ना. सतीश कुमाराक अशें ते म्हणटात. कॅल्वरी टेंपलान येवन तूं पळय गरिबांची कशी आमी कुयदाद कोत्तात. गरिबांक आमी फुकट तपासतांव. गरिबांक आमी वखदां फुकट दितात. त्याच भाशेन खंयचे गरिबाक तर वखदां आसा जाल्यारूच तांकां वद्या दामाक आमी दितात. गरीब भुरग्यांक स्कॉलाची बॅगां आनी मोचेय आमी दिता. बुक्सूय दितात. संडेचें एक बरें क्लिनीक आमी थिंगा तयार केलां. बरे दोतोर आमी थिंगा हाडटात. वखदां आमी फुकट दिता. खंयचे सोबेन अशें घडटा पळय तें तुमी म्हाका सांगात. हें सगळें खंय तेकोंक मेळटा आमकां? गरिबांक आमी वद्या मोलान वखदां दिता पळय थिंगासर पळयात. तांच्या कश्टान आमी भागी जाता. एक जाणटो मनीस त्या मेडिकल शॉपांतल्यान भायर सरता. हांवें विचारलें तुका ह्या मेडिकल शॉपांतल्यान कितें तरी फायदो आसा? अशें विचारतच तो जाणटो अशें म्हणूंक लागलो हांव आनी म्हजी बायल डायबिटीसचें दुयेंस आमकां जालां. दर म्हयने आमकां सुमार 2 ते 3 हजार रुपये
वखदांकूच सोर देसपे जाता आनी वखदांक तो उणे पयशे आसतात. आमी एकूच जेवण जेता आनी एके पाटेन आमी उपाशी रावता आनी उरलेले पयशे वखदांक मोडटाले. पूण तूं आमकां दर म्हयन्याक वद्याच मोलाक 2000 वखदां आमकां 1000 तूं दिता आनी 1000 आमचे साल्वार जाता. आतां 2 पावटी आमच्यान जेवंक जाता. तूं आमकां आदार कोत्ता त्या पासत. ताका लागून कोणूय आमची पळय मिनिस्ट्रीचे कोण कितें उलयतात आनी कितें नाका जाल्यार उलयता आसतना हांव एक सारको सेवक जावन तें हांव पळयता. हें सारकें आसा जाल्यार सारकें कोचचें आनी सारकें न्हू जाल्यार हांव आसोन सोडटा. हें चालते भाशेन तुजे क्रिटिकाचो तुवें मुखामल करचें. एक बरी चाल. तुजे पळय कोण क्रिटीक मारता तूं असो तूं तसो अशें म्हणटा जाल्यार अशें कोण उलयतना तुका कोण क्रिटीक मारता तेन्ना सगळ्यांकीन पयलें तुवें कितें करूंक जाय, तें क्रिटीक आसा पळय तितून तें उलयतात पळय तातूंत कितें सोत आसा काय. जरी तर कितें सोत आसा जाल्यार सारकें कोचचें. आतांच हांवें म्हटलां न्हू पळय हे क्रिटीक मारता पळय ते फातर मारीत रावतले फातर मारीत रावतले. फातर काडून तूं घे. ते फातर सोकला दवर आनी तूं वयर सर. आतां दुसरें तुका हांव कितें सांगूंक सोदता पळय तुजे क्रिटीक मारता पळय तांकां पयशे दिवपाची गरज ना. ते सदांच तुजे विशीं चिंतात. तुजे भितर कितें तरी वायट सोदतात. तुज्या सोर भोंवतणी कितें तरी घडणी घडली पयलें तांकांच खबर आसा. इंग्लिशीन ते अशें म्हणटात अ क्रिटीक इज अनपेड वॉचमॅन फॉर युअर लायफ. कितें म्हणटात अनपेड वॉचमॅन. पळय क्रिटीक मारता पळय तांकां पगार दिवपाची गरज ना. ते तुकाच पळयत आसतले. ते तुज्याच विशीं चिंतीत आसतले. हे कोण आसा अनपेड वॉचमॅन. एकदम बरें न्हू. आमच्या मंदिरा भशेन जायते चिंतात जायते ते सोदीत आसात. तांची कामां सोडून ते सारके सुबेज कोण पळयतात क्रिटीक मारतात ते. तांकां 1 रुपया दिवपाची गरज ना. तेंचे दोळे आमचेरूच आसात. ते वॉचमॅन जाल्या अनपेड वॉचमॅन. ह्या भाशेन ते सारके बारकायेन दोळे बंद करून नासतना सारके न्हिदोन नासतना पर्यान आमचे विशीं चिंतीत आसात. आमचें कितें उणें आसा पळय तें आमकां दाखयतात. उणें आसा जाल्यार आमी मानून घेतले. आनी ह्याच भाशेन दुसऱ्यांकूय आमकां कोणाक क्रिटीक मारूंक जाय जाल्यार आमी एका पोला कडेन एक ड्रॉप बॉक्स दवरलेलो आसा. कल्वरी टेंपलान उतराच्या विरोधान तुमकां कितें तर दिश्टी पडलें जाल्यार तुमी थिंगा बरोवन घालचें. येस तूं म्हणटा पळय ते उतराचे आड अशी म्हाका सोजमिका मेवली पळय तेन्ना आनी तें रोखडेंच तें वावराक घालपाक सगळ्यांकीन पयलो हांवूच आसतलो. ह्या पासत तुमकां सगळ्यांक हांवें समजी दिल्यार तुमकां जाय तें तुमच्यांनी सांगूंक जाता. कल्वरी टेंपलान देवाचे उतराचे आड आमी कितें कोत्ता जाल्यार तुवें तें ड्रॉप बॉक्सान घालूंक जाता बावा. ह्या विशयान आमी सुदरोंक जाय. ह्या विशयान आमी तो सुदरोत जाल्यार दुसऱ्यान आमकां सुदारपाची गरज पडची ना. त्या पासत सगळ्या मनांतल्यान आपल्याकूच सुदरता पळय तसली आमची ही सोबा जावन आसा. तुमी जाणा वो नको आमचे सोर भोंवतणी भावांची नदर मारल्या. कितलेच भाव म्हजे सांगाता आसतात. हे सेवे पासत कितें उलोवंक जाय जाल्यार तेच म्हाका कितें आसता तें बरें सांगतात. म्हाका सारकें भिरांत आनी सारकें हात मोडून ते एक गुलाम कशें उगी. सारकें आसा तूं सारकें सांगताय. ह्या भाशेन आमी ती सेवा करिनात. आतां धाकटो चेडो पासून म्हाका येवन कितें तरी बरें सांगता. डॅडी तूं अशें करीत जाल्यार बरें जातलें. डॅडी तूं अशें करीत जाल्यार बरें जातलें. ताचे भितर ही हिम्मत खंयच्यान आयली कित्याक ताणें तें पळयलां. सगळे सेवक आमची सेवा कोत्तात ते बरे भाशेन भाग घेतात. कोणाच्यानी थिंगा एडवायस दिवंक जाता. कोणाच्यानी एक बरी खबर सांगूं येता. कल्वरी टेंपल एकल्याचेच एडवायसान चलता पळय तशें न्हू. ही एक व्हडली मिनिस्ट्री. ही सेवकांचेरूच आदारीत आसा. ह्या कोण राज चलोवपी ना. वो कोण हिंगा फावंडर वय हांव जाणा हांवें ती स्थापीत केला पूण त्या पासून उदार करचें पडटा. अधिकार चलोवप म्हटल्यार एक डिक्टेटरशीप करप म्हटल्यार आपल्याक जाय तशें चलोवप म्हटल्यार असले सगळे कन्यांक आमच्या कल्वरी टेंपलान सुवात ना. पूण जें सगळें कितें आसा पळय ती एक मिनिस्ट्री. आमी सगळे ताचे सेवक. एल्डर्स डिकन्स वो ते लिडर असले कोण ना. हांगासर फकत आसा जाल्यार फकत एकूच सेवक आसात. हांव आसा आनी म्हाज्या सांगाता जायते जाण आसा. आमी सगळे एकाच वावराप आसत तुमची सेवा करूंक. सेवा करच्याक सर्वेस्परान म्हाका वेंचून काडला पूण अधिकार चलोवपाक म्हाका सर्वेस्परान वेंचूंक ना. ही असली भूक म्हज्या रगतान तशेंच म्हज्या जिवितान आनी म्हज्या सेवेन पावला पावलांचेर म्हाका दिश्टी पडटा पळय ती सेवा करपाची भूक. सेवेचो मोग करता पळय त्या पासत हांव सेवेचो मनीस जालो आनी तर उणें आसा जाल्यार आनी कोणूय तर म्हाका कितें उणें आसा तें सांगत जाल्यार हांव रोखडेंच तें सारकें कोत्ता. म्हजें उणेंपण सुदारपाक हांव सदांच तयार आसा.
पवित्र सर्वेस्परा बापा, चालते भाशेन कोण तिंका क्रिटीक मारता तांकां कांय नेसपे आसना तसले. ते क्रिटीक मारूंक दुसऱ्या भितर कितें उणेपण सोदतात, दुसऱ्यांचेर मेळो उडोवपाचे ते प्रयत्न कोत्तात. हें सोत आमकां देवाचे उतरांतल्यान आमकां गमोन आयलें. हे भाशेचें दुयेंस, हे भाशेन हें मोनाचें दुयेंस आमचे भितर कोणाचें आसूं उपकारना. सर्वेस्परा सोत आमकां गमोन आतां सान बापा. लोक कितें म्हणटा पळय ताजेर ध्यान दिनासता, पूण तुज्या आजीरपणान तूं कितें म्हणटा ताजेर नियाल करून तुजे इच्छे प्रमाणे आमकां जिवीत जिवपाचें आमकां तुजे भाशेचें भाग दी म्हणून जेजू क्रिस्ताचें नांवान मागता बापा. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता, फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोत्ता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशे फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोर बोंटणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्ता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी,
वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां अभ्यासा फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचे न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.